आमी गेले 5 वर्सांनी कामां केली ते पळोवनूच लोकांनी आमकां आयज आमचे 10 कॅन्डिडेट निवडून हाडले आनी आमी 10 डिक्लेअर केले तेजी पावती दिला आमकां आनी आमी लोकांक विश्वासान घेवनूच आमी फुडें काम करतले। आमदारान गव्हर्मेंट मशिनरीज सत्ताचो गैरउपयोग केलो, पैशांचोय गैरवापर केलो आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय ट्रान्सफर करतल्याना धमकी दिवन कितें तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय कॅनवसिंगाक लायिल्ले हे सगळे तुमकां खबर आसा आनी परत पेपरार म्हणलेले आसा। हे सरकार कशें चलयतालो, स्किमी बंद करतलो अशें फोन मारतलो ना ट्रान्सफर मारतलो म्हणून अशें सांगून गव्हर्मेंट सर्वंटांक धमकयला आनी प्रत्येक जाणांक घरांनी फोन केला। तुमकां जाय जाल्यार लोकांक साखळेकारांक विचारूं शकता। धर्मेशाक जे हांव उतर दिलें की म्हाजे लोक म्हाज्या फाटल्यान जे ते तुका भरघोस मतांनी निवडून दिवचे विड्डे म्हाजे 12 नंबर वॉर्ड तेंच्यांनी दिल्ले आसा। हांव म्हाज्या सगळ्या विड्डेकारांक सुद्दां देव बरें करूं। पण म्हणजे सगळ्यांनी म्हाका जो सपोर्ट दिलो त्या सपोर्टाचेर एक महिला म्हणून हांवें टक्कर दिवन हांव हातून निवडून आयलां। फाटल्यापेक्षा चड मतांनी ह्या खेपे परतून हांव निवडून आयलो हे दाखोवन दिता, रिजल्ट दाखोवन दिता की वॉर्ड नंबर 7 जे म्हाजें काम आसा ते कामाक लोक ही पावती दिल्ली आसा। नागरीक समितीच्या पॅनलाचे खाली आमी म्हाजे भावाचे बायल आनी हांव दोनी म्हणजे वॉर्ड नंबर 4 आनी वॉर्ड नंबर 5 आमकां मतदारांनी जे आमचो सपोर्ट दाखयलो आमकां आमचें जे कार्य म्हाजें कार्य आशिल्लें गेली 2 फावट हांव निवडून येयलो आनी ही हॅट्रिक करपाची म्हाका ही संदी वॉर्ड नंबर 5 मतदारांनी दिली तेजे बद्दल हांव देव बरें करूं। तुम्ही हॅपी आसा? आमी प्रेडिक्ट केल्ले त्या प्रमाणे एक्चुअली सुरवातीक आमी जेन्ना फॉर्म्स भरलेली आनी सगळे कॅनवासींग चालू जाल्ले तेन्ना पसून आमी 8 आनी प्लस आशिल्ले मागीर मदींच आनी एक्स्ट्रा आमी कितें तरी सपोर्ट हे ते घेतलो तेका लागून थोडे आमकां नेगेटीव आमचे थोड्यांनी काम केलें आमचे जे सपोर्ट दिलो पण तो एक्चुअली तसो सपोर्ट वोट रायट जावपा खातीर जालो ना, वयल्यान कमीच जालो सपोर्ट आनी तेका लागून आमकां आयज मॅजीक फिगर जे 8 जाय आशिल्ले ते आमकां एक कॅन्डिडेटाक लागून कमी जालें। 2 नंबर वॉर्डांतल्यान निवडून आयिल्ले ते रिप्रेझेंट करताले। आतां म्हजो 15 वॉर्ड आसा हे वॉर्ड सगळे चेंज जाले ह्या खेपे तेन्ना फाटले 5 वर्सांचे एक्सपिरियन्स घेवन हांव नवे 5 वर्सां फोंडेकारा खातीर जाता तें बरें करपाक प्रयत्न। इलेक्शना आदीं जाहीर जाल्ल्या पॅनलां प्रमाण सांखळे बिगर बीजेपी जाल्यार फोंड्या बिगर काँग्रेस पॅनल फुडें दोनूय कडेन थळाव्या आमदारांक धपको। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।